आमी कोवीड स्किमाचेर खुबशे जाणांचे प्रश्न आशिल्ले जे 2022 ते 23 म्हणजे कोवीड जाला तेन्ना आमी एक स्कीम डिक्लेअर केल्ली. ती स्कीम म्हणजेच जे कोणी ल्हान बिझनेस करता, ते पायलट आसतले, कोण चणेकार आसतलो, कोण भाजी विकता, कोण नाल्ल विकता, कोण आनी कसलोय बारीक रस्त्याचेर बिझनेस करता किंवा गाड्याचेर बिझनेस करता, तांणी एक बारीकशी सर्टिफिकेट लावपाची त्या म्युनिसिपालिटीची किंवा कोणाचें सर्टिफिकेशन करपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमी तांकां 5,000 मदत म्हणून दिताले. आमकां एप्लिकेशन सादारण ती खूब मोठ्या प्रमाणान आयली. आमी आयिल्ली एप्लिकेशन स्क्रुटिनी केली आनी जे कोणी बरोबर तांचे डॉक्युमेंटेशन आशिल्लें तांकां 75,757 लोकांक आमी हे 5,000चे डिस्ट्रिब्युशन केल्लें. आनी ताचे नंतर 25,995 जी उरलेली ती स्क्रुटिनी वेळार कांय कारणाक लागून थोडे डॉक्युमेंट नाशिल्ले, सिग्नेचर्स नाशिल्ल्यो म्हणून ती दवरलेली, ती अजून तशी आसात आनी ताजेर आमी पळयतात की कशा प्रमाणान ती सॉर्ट आवट करपाक मेळटात ही पळयतले.